60व्या मुक्तीच्या वर्सा पोर्तुगीजांनी विध्वस्त केल्ली देवळां परत एकदा आमी बांदूंक सुरवात करपाक जाय। ती बांदपाची ताकद हांव तुमच्याकडे दुसरे तिसरे कांयच मागना। हांव तुमच्याकडे मागता परत एकदा ही हिंदू संस्कृतीचे जतन करून दवरप, मंदिर संस्कृतीचे जतन करून दवरप, पोर्तुगीजांनी विध्वस्त केल्ली देवळां परत एकदा आमी बांदूंक सुरवात करपाक जाय। ती बांदपाची ताकद हांव तुमच्याकडे दुसरे तिसरे कांयच मागना। केसली जोक्स रे बाबा, कॉमिक्स न्हू। पुर्तुगेजांनी मोडलेली देवळां खंय परत बांदून दिता वो। केसली जोक्स रे बाबा। अरे पुर्तुगेजांनी मोडलेली देवळां बांदपाक 10 वर्सां जाली मरे। तुमी 70 आसात। खंय आसलो रे बाबा तूं बांदून दिवंक? आतां बांदून दिवंक येयला रे गोंया। कितें जाली जाणा, ही कितें आसा न्ही, लॉलीपॉप दिवन भुरग्यांक फटयतात न्हू, ते भाशेन ही जाली बीजेपीची गोट मरे बाबा। पाड पडलेंचे तोंडाक आशू येता रे म्हाका। अरे कितें देवळां बांदून दिता, हे कितें रे नाका जाल्ले? अरे खंय आहा रे मोडलेले ते एक तरी दाखय मरे बाबा। आनी मागीर बांदून दी। कितें जालां जाणा गोंयकारां, गोंया मरे ही बीजेपी जी आसा न्हू ती जाल्या आमी झोपडेन रावताले। आमी झोपडेन पयलीं झोपडेन रावताले रे, आनी ती झोपडी मोडोंक पावली काय ना, आमी मरे एक लाकडाची डिगी हाडटाले, डिगी, आनी अशी करून ती मोडना जावपाक वयर लायताले धरून। खूब डिग्यो लावप रे मोडना जावपाक। ते पावस पडून वजन जातालें न्हू आनी मोडोंक वयताली, डिगी लावप। तेशिली झोपडी जाल्या मरे ही बीजेपी गोंया। ती आतां झोपडी मोडोंक पावल्या, मागीर एक एक डिगी हाडून लायता ती। आतां ती पयलीं लायली 16,000 उदक फ्री दितेली, खंय रे दिली? दिली रे 16,000। मागीर सांगली 1 नोव्हेंबरा वाटे सगळे हड्डे पुरयली रे। मागीर सांगली 10,000 नोकरी दिता, नोकरी। ही नोकरी केली मरे, आनी मिनिस्टरांनी करोडांची छोकरी खाल्ली मरे बाबा। अरे ही कितें नोकरी म्हणून? पेडण्याचे भुरगीं पास जाता, 10,000 भुरगे एप्लाय करता, पेडण्याचेच भुरगे पास जाता, वाळपयचेच भुरगे पास जाता। कसली फटोवप रे भुरग्यांक म्हणून पाळ पडत। शी 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 शी, सारकी हीट हाडली रे, हीट हाडली। आतां कितें जाली, आतां आनी एक नवी डिगी हाडली। कित्याक ती झोपडी मोडना जावपाक धर्माची डिगी लायता, आतां हिंदूंक उलयता। केशिले आवटी रे। ही गोंया चलता रे, गोंया चलता। ही केन्ना चलपाक ना रे ही गोंया। अशिली धर्माची डिगी लायता न्हू आनी झोपडी उबी दवरूंक सोदता, केन्ना जावपाक ना। कित्याक सांगता जाणा, आमी मरे गोंयकारां बरो वळखता रे। जेन्ना हांव गोंया येयलो न्हू तेन्ना हांवें ट्राय केलो मातसो रे, ट्राय केलो। हांवें कितें म्हटलें, एक हिंदूक धरलो मरे आनी ताका सांगलो रे, तो किरगो आसा, किरगो म्हणजे किरिस्तांव रे, किरगो आसा तांकां गोंयांतले भायर घालूंक जाय, हिंदू सगळे करूंक जाय, भायर घालूंक जाय। हिंदूक सांगलो रे। केसली बेजार जाली रे म्हजेर। कोणाक किरगो म्हटलो रे, कोणाक किरगो म्हटलो रे? म्हाज्या भावाक किरगो म्हणटा? ठा करून उडयलें मरे एकूच काडून म्हज्या कानपाट्यार। किरगे जाय तुका, किरगो जाय? तो किरगो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी गोंयकार म्हणूंक लागलो, आनी तूं घांटी येवन आमच्या मदें फूट घालूंक सोदता? ठा करून आनी योग मारलो मरे, थापट पाड पडलेल्यान कसलो थापट मारलो रे। शी, मागीर कितें केलें, लॉज जावंक ना रे, म्हाका लॉज जाली रे। मागीर हांवें दुसरी ट्राय केली, दुसरी आनी एक ट्राय केली। कसली ट्राय केली, एका मुस्लिमांक एका क्रिस्तांवांक दवरली रे। क्रिस्तांवांक धरली आनी सांगलें ताका, अरे हे कापो जो आसा म्हणजे मुस्लीम रे कापो, ताका गोंयांतलो भायर घालूंक जाय। भायर क्रिस्तांवांक सांगली भायर घालपाचो। हय हय न्हू म्हणूंक लागलो, भायर घालूंक जाय न्हू, भायर मारलो। हय हांव फुल्लो रे, हय हय भायर घालूंक जाय सगळो, पाकिस्तानाक धाडूंक जाय म्हटलो। पाकिस्तानाक म्हणून ठा
करून म्हाजेर मारलो मरे तूं कापो म्हणटा तुका कापता म्हणून लागलो पयलो तुमची भाड पडो रे अरे आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे गोंयकार म्हणून लागलो कापो बिपो तसो म्हणपाचो ना घाटिया तुका रावंक जाय राव नाच गोंय सोडून चल म्हणपाक लागलो मरे तेन्ना म्हाका कळ्ळो रे ही आनी ती मरे गोंयकार जो आसा तो मोडपाक व्हेरी डिफिकल्ट रे ही आमच्या आवट्या शियमांक गळो भरना दिसता आतां हिंदूंक म्हणून फुलयता तो केसली रे बाबा ही मरे गोंयकार जो आसा तेंचो एकवट केन्नाच दोशी जावपाचो ना हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव गोंयकार तो पयलो मागीर तांकां धर्म आं ते इगोर जे जाली मरे हिंदू वयता आनी शिवोले रे एक क्रिस्तांवान आख्खे देवळाचो वयलो हे स्लॅब घालून दिलो मरे आसले मरे ते आनी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकवटान रावता आनी म्हाका लायक जाता तेंचो कोणें मोडपाक वचपाचें ना तेंचो एकवट घट तेंचो एकवट आनी गोंयकारांनो तुमी तेशेर रावपाचें रे एकवट ही मरे कीड जी आसा न्हू कीड ही कीड तुमच्या बऱ्या रुखाक लागोंक दिवपाची न्हू बरें झाड तें हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांवांचें गोंय म्हटल्यार सावळी दिवपाचें झाड ही कीड येता ती किडयेक न्हू मीठ घालून मारून उडोवपाची तुमी गोंयकार ते गोंयकार म्हणून रावपाचे आमी बाबा घांटी औकात में रहो